Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. Thank you for being here. May God bless you and your family. भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या, तूं तोरणे पिरायेचो म्हणून कोणेच तुजी बेपरवा करूं नये, पूण तूं तुज्या उलोवपान तशें चालीन मोगाची, भावार्थाची आनी निर्मळपणाची भावार्थ्यांक बरी देख दी. हांव येसोर दीस रात मेहनतीन लोकांक पवित्र पुस्तकांतले वाचप कर आनी उपदेश आनी शिकोवण दी. जें कुरपेचें देणें तुजे सोवे आसा आनी संदेश दिवन धर्म वडिलांनी तुजेर हात दवरून तुका दिला, ताची बेसारमाय करूं नाका. ह्या वस्तूं विशीं नियाळ कर, तांचो अभ्यास करीत राव आनी तुजी प्रगत सगळ्या लोकांक उक्ती दिश्टी पडटली. कितें करताय आनी कितें शिकयताय ताची घोट बरी चोत्राय धर आनी धरितूच राव. अशें करून तुजी आनी तुजें उतर आयकतल्यांची सोडवण तूं जोडतलोय. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराचीं कर्तृत्वां उंचलीं उरती. आपूण करता त्या सगळ्यांत तो नितीवंत आनी विस्वाशी. सगळे ताचे कायदे विस्वाशीपणाचे. सासणाच्या सासणाक थारायलोले. प्रमाणीकपणा आनी स्वता प्रमाणे मांडून हाडलोले. जबाब सर्वेस्पराचीं कर्तृत्वां उंचलीं उरती. आपले पोरजे तो सुटका दिता. आपलो करार सासणाक स्थापून दिता. पवित्र अर्चित ताचें नांव. जबाब सर्वेस्पराचीं कर्तृत्वां उंचलीं उरती. सर्वेस्पराची भोक्ती जाणवायेची सुरवात. देवाची भोक्ती करून जी येतात ती सगळीं शाणी. ताची वाखाणी तोखता नितेकाळी. जबाब सर्वेस्पराचीं कर्तृत्वां उंचलीं उरती. उद्गार. कोश्टतोल्यानो तुमी, भार वायतोल्यानो तुमी, मुजेशी येयात सगळीं. हांव एकलोच सगळ्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फारिजेवांतल्या कोण एकल्यान आपणागेर जेवणाक ये म्हूण जेजू लागीं मागलें आनी त्या फारिजेवागेर वचून तो जेवणाक बसलो. त्या गांवांत वायट नांवाची एक बायल आसली. तो फारिजेवागेर जेवणाक बसला म्हूण आयकून ती चंद्रकांती आयदनांत परमळीत तेल घेवन आयली. ताच्या पांयाशी फाटल्यान रावून आपल्या दुखांनी ताचे पांय धुवंक लागली
आणि आपल्या केसांनी ते पुसून तांचो उमो घेवन तांकां तेल लायत आसली. ताका जेवणाक आपयलोलो तो फारिजेव हें पळोवन आपल्या मनांत अशें म्हणूंक लागलो, हो प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक हापुडता ती कोण आनी कसली बायल ती तो जाणो जातलो आसलो, कित्याक ती पातकीण. परतीपाळ करून जेजून ताका म्हळें, शिमाव, हांवें तुका कितें एक सांगचें आसा. आनी ताणें म्हळें, सांग गुरुजी. एका सावकाराक 2 रीणकारी आसले. एकलो 500 दिनार देवो आसलो आनी दुसरो 50. फारीक करूंक तांकां तांक नासली देखून ताणें दोगांयकूय रीण भोगशिलें. म्हणटच दोगांतल्या कोणाक ताचो अदीक उपकार आसतलो? शिमावान जाप दिवन म्हळें, अदीक भोगशिलां ताका, अशें म्हाका दिसता. आनी ताणें म्हळें, सारकेंच सांगलें. आनी बायले वाटेन वळोवन ताणें शिमावाक म्हळें, तुवें हे बायलेक पळयलाय मू? हांव तुमगेर आयलों आनी म्हजे पांय धुवंक तुवें उदक दिलें नाय. पूण हिणें आपल्या दुखांनी म्हजे पांय धुले आनी ते आपल्या केंसांनी पुसले. तुवें म्हजो उमो घेतलो नाय, पूण ही आयल्या ते मेरेन म्हज्या पांयांचो उमो घेवनूच आसा. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल घालें नाय. हिणें परमळ हाडून म्हज्या पांयांक लायलो. देखून हांव तुका सांगतां, हिची जायतीं पातकां भोगसोलीं. अशें म्हूण हिचो व्हड मोग दाखोवन दिता. जाका थोडें भोगशिलां तो थोडो मोग दाखयता. आनी बराबर जेवणाक बसलोले ते आपणा भितर म्हणूंक लागले, पातकां लेगीत भोगशिता तो कोण हो? आनी ताणें बायलेक म्हळें, तुज्या भावार्था वरवीं तुका तारण मेळ्ळें. शांतीन वच. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ, तुका तारण मेळ्ळें. लूक 20:50. एका गांवांत एक सरकारी नोकरी करपी मनीस आसलो. तो जायत्या लोकांची कामां करतालो. तांच्या कडल्यान लोन्स घेवन ताणें जायते पयशे केल्ले. देखून तो रोकडोच पातकांत पडटालो आनी रोकडोच संदान संस्कार जोडटालो. पाद्री जेजूच्या नांवान ताची पातकां भोगशितालो, पूण याज्ञीक प्राचीत दिता तें पाळिनासलो. कोणाक चड पयशांनी नागयलां ते परतून दी म्हणल्यार दिनासलो. हें आनीक कसलें प्राचीत अशें तो मनांत चिंतालो. जेजून जायत्यांक भोगशिली. तांतलो जॅक्यूस, ताणें आपलें जिवीत न्हवसरलें आनी जायत्यांक आदार दिलो आनी फटयलोल्यांक दुपेट दिली. आमी जेन्ना गरजेवंतांक आदार दिता तेन्ना जेजू आमची जायतीं पातकां भोगशिता आनी आमकां शांतीन आनी मोगान भरता. आमकां सगल्यांक तारण मेळटलें जेन्ना आमी जिवीत न्हवसरतल्यो. पवित्र सभा आमकां जायते उपाय दिता. संदान संस्काराचो उपाय घेवन मिसांत वांटो घेवन मागणें करून गरजेवंतांक आनी कोण नासलोल्यांक आदार दिवन दुसऱ्यांक बोगसून आमचें जिवीत न्हवसरून दुसऱ्यांक तारण दिवंक वावरुया. सर्गींच्या बापा, संदान संस्कार घेवन जिवीत न्हवसरूंक आमकां तुज्या मोगान भर. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you,
Please like, share and subscribe. देव बरें करूं.